आमचे आयकॉनिक स्टेट ऑफ टुरिझम आसा तातूंत नंबर ऑफ ऑफेन्सीस जातात. टुरिझम म्हणना बरोबर टुरिझमा बरोबर बाकीच्योय बीन ह्यो गोष्टी येता. आता तुम्ही पळयलें की सायबर क्रायम्स हे खूप वाडत गेल्ले आसा. वी आर ऑन द सोशल प्लॅटफॉर्म म्हणना बरोबर खूप ऑफेन्सीस जाता. आमी सेन्सिटायझेशनूय खूप करता म्हणना बरोबर लोक मुखार येवन कंप्लेनी करता. आता 2021 आमचे कडेन 38 कंप्लेनी आशिल्ल्यो रिगार्डिंग लेडीज, सायबर क्रायम अगेन्स्ट लेडीज. मागीर 2022 90. आता बाय नाव आमी 2023 51 कंप्लेनी रजिस्टर केल्ल्यो आसा. जस्ट 4 दीस पयलीं आमचे कडेन ऑफेन्स रजिस्टर केला की फेस इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन केलो एके चलयेचो, ताजे स्वताची पिक्चरां घालून ताणें करून ना दुसऱ्यान कोणे तरी केलो आनी रील्स घालपाक लागले, फोटोग्राफ घालपाक लागले अश्लील ताजे, आनी जशें की ते आपूण स्वता लोड करता अशें दाखोवपाक, आनी अशें करून ताका ताजे डिफमेशन आनी हॅरेसमेंट करपाक लागले. आनी तो आमी ऑफेन्स सायबर क्रायमान रजिस्टर केल्लो आसा आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन चलिल्लें आसा. ह्या पळया आमी जेन्ना नेटाचेर आसता, सोशल प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबूक, आमचे जाता तितके फोटोग्राफ कमींतल्या कमी घालप. आमी एक्सपोज जावप ना, आमचे परतून डीपी चेंज करप ना. म्हणना बरोबर तुमी एक्टीव जाता आनी लोक फ्रॉडस्टर्स जे आसता, सायबर क्रायम गुन्हे करपी जे आसता, हे असले अकाउंटाक पयलीं पळयतात. चड म्हाका खूब लायक मेळ्ळे अशें सगळ्यांक दिसता, पूण लायक मेळ्ळे म्हणना बरोबर तुमी चड एक्टीव सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आसात आनी तुमचे चड डिफमेशन जावपाक शकता. कित्याक एक जर तुमचे खंयचे तरी रील केले आनी आपूण तुमकां घालता म्हणलें, तुमी 1000 लोकांक ऑर 2000 लोकांक एक्सपोज जाता आनी तुमी मागीर ह्या मानहानीक एक तरेचो हें करता, बळी पडटा. कित्याक तर आपल्याचें नाका जाल्लें कितें भायर येवपाक जायना, देवा म्हजें कसलें कितें तरी घालता अशें तुमकां दिसता आनी तुमी ताका बळी वता. एक म्हणजे तुमी तुमचे जाता तितके पर्सनल फोटोग्राफ्स, फॅमिली फोटोग्राफ्स, घर हें जाता तितके कमींतल्या कमी. आमी जेन्ना गुगलाचेर वता आमचे सगळे सिंक करता, आमी खंयची ऍप्स डावनलोड करता आनी एग्री म्हणटा, एग्री करीत रावता. त्या बरोबर तुमचे कॉन्टॅक्ट सगळे आसा ते वयता त्या एपा कडेन. तुमचे फोटोग्राफ जितके क्लिक करता तितके वता. तुमच्यो मेसेजीस ज्यो करता ह्यो तितके आनी हे थंय बसून भायर खंयच्या दुसऱ्या राष्ट्रांत बसून सुद्दां हाचेर सगळ्याचेर तुमच्या मोबायलाचेर कंट्रोल घेता आनी तुमचे इन्फॉर्मेशन सगळें घेवन सोडटा आनी मागीर तुमकां म्हणटा की हें तुजें घालता, नाजाल्यार तुमच्या कॉन्टॅक्टाक धाडटा म्हणटा, नाजाल्यार कॉन्टॅक्टाक एकल्या दोगांक धाडटा. ऑलरेडी तुमचे इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन घेतिल्लें आसा न्ही, एकल्या दोगांक धाडटा. मागीर तुमकां फोन येवपाक लागता, तुमी म्हणटा आतां पब्लिकान वतले, शेअर करतले म्हणना बरोबर यू कॅन नॉट. सो यू हॅव टू मिनिमायज. जरी आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी असली तरी हाऊ मच वी शूड यूज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता तुमकां दिसता की आमी जे नेटाचेर पळयता, गुगलाचेर वचून नंबर ऑफ युट्यूब्स पळयता, आमकां कोण पळयना. म्हजे 2च दोळे हे आमकां एका कोर्नराक खंयसर तरी वता आनी तुमी हळू सगळें पळोवन घेतात. बरें आसा. सो तुमकां खबर आसा की आमचेर एकलो थर्ड दोळो आसा, याचे जो हाजे कडेन जाचो पोर्टल आसा आमचे कडेन, NCRP, नॅशनल क्रायम सायबर क्रायम रिपोर्टिंग पोर्टल. हाचेर तुमी वचून कंप्लेन दिवपाक शकता. आमचे कडेन दुसरो पोर्टल जो आसा जो तुमकां हांव सांगता तो CPRGR, चायल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गँग रेप. हो DYT कडेन पोर्टल आसा आनी NIC कडेन पोर्टल आसा, जेचेर तुमचेर नदर दवरली गेली वता. तुमकां दिसता की म्हाका कोण पळयना म्हणून, पूण तुमी चायल्ड पोर्नोग्राफी समज जर पळयता, ती कोणाक तरी दुसऱ्याक धाडटा, डिस्प्ले करता, जावं डिस्ट्रीब्यूट करता, जावं क्रिएट करता, जावं पब्लिश करता. तुमकां दिसता हांव म्हज्या ग्रुपाक परतेत म्हणून, पूण तुमचेर ऑलरेडी नजर आसा आनी हे मागीर इन्फॉर्मेशन पुलिसां पर्यंत पावयले गेले वता थ्रू अवर नेटवर्क ऑफ पुलिसींग, थ्रू MHA, आनी ताचेर कारवाई केली गेली वता आनी ताका बंदखणेन भितर उडयल्लो गेला. सो तुमकां अशें दिसना की आपल्याक कोण पळयना म्हणून जे आपूण नेटार कितें करता तें तुमचेर दोळो आसा, हेजेर हे तुमच्या मतीन आसुनी. आता सायबर क्रायमाचे तुमकां खबर आसा नंबर ऑफ केसीस आसा. आता पयल्यान पयली म्हणजे तुमी म्हणजे कितें समज जर जालें जाल्यार पुलिशेक इन्फॉर्मेशन दिवपाचें. डोंट बिकम विक्टीम, यू हॅव टू फायट इट आउट. आता तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिता आसतना आमचे कडेन पोर्टल आसा,
नॅशनल क्रायम रिपोर्टिंग सायबर क्रायम रिपोर्टिंग पोर्टल हाचेर वचून तुम्ही इन्फॉर्मेशन दियात 100 नंबर डायल करात 112 112 नंबर डायल करा मागीर आमचो पणजे पुलिसा कडेन 7875756000 हो पुलीस कंट्रोल रूम व्हॉट्सएपाचेरूय आसा हाजेर तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता आमचे कडेन विमेन व्हॉट्सएप ग्रुप आसा ताचेर 7875756177 ह्या नंबराचेरूय तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता आमचे कडेन हेल्पलायन आसा सिनियर सिटीजन हेल्पलायन आसा 1090 हाजेर दिवंक शकता इन्फॉर्मेशन सिनियर सिटीजन असल्यार विमेन हेल्पलायन आसा टोल फ्री 1091 हाजेर दिवपाक शकता सायबर क्रायम फायनान्शियल फ्रॉड हेल्पलायन आसा 1930 हाचेरूय तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता पण तुम्ही हाका एक म्हणजे बळी पडप ना जे तुमकां मोबायलाचेर कोणे लिंक शेअर केले जर तो सोर्स ऑथेंटिकेट ना जाल्यार तुम्ही ताचेर क्लिक करप ना जे सोर्स तुमकां खबर आसा हो सारकोच जेन्युइन सोर्स ऑथेंटिकेटेड हांव वळखता हो म्हजे कडेन कोण चालूगरी करचो ना तेच सोर्सा कडल्यान तुम्ही इन्फॉर्मेशन घेवन तेच तुम्ही यूज करपाक शकता ना जाल्यार तुमकां एक मेसेज येता सांजचे 7 वरांचेर 8 वरांचेर आज सांजचे तुमची बील तुम्ही फारीक करूं ना तेन्ना तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी कट जातली तुमकां भंय दिसता सिनियर सिटीजन जर आसा तांकां टार्गेट केले वता आनी भंय दिसता आनी तुमी खंयच्या तरी नंबराक डायल करता जावं खंयसर तरी क्लिक करता हाजेर क्लिक करा इन्फॉर्मेशन घाला म्हणून सांगता ओटीपी येतली म्हणटा 1 रुपया दी म्हणटा 5 रुपया दी म्हणटा अश्यो तुमकां एक इन्फॉर्मेशन येता आनी तुमी ताका बळी पडटा आनी तुमचो सगळो अकाउंटांतलो हिशोब नील जाता तर तुम्ही खंयचे पार्सल आयले म्हाका तुका एक पार्सल लागला तुका लॉटरी लागल्या फक्त तुम्ही 1 रुपया भरपाक जाय आणि तुमकां बाकीचे सगळे तुमचे अकाउंटान येतले फक्त 1 रुपया हाजेर धाड म्हणून 1 रुपया जेन्ना तुम्ही 1 रुपयाचे ट्रान्झॅक्शन करता तुम्ही यू आर एक्सपोजिंग युअर अकाउंट इन द व्हर्च्युअल वर्ल्ड ऑन द सोशल प्लॅटफॉर्म आणि यू बिकम दी विक्टीम ऑफ सायबर क्रायम सो पयल्यान पयली डोंट बिकम द विक्टीम ऑफ द सायबर क्रायम आणि अशें जालें जाल्यार तुम्ही पयल्यान पयली हो इन्फॉर्मेशन पुलिशेक दिवचें एकदा तुमचो मोबायल गहाळ जाता तर तुम्ही बेगितल्या बेगीन पुलीस स्टेशनाचेर वचून ताजो मिसिंग रिपोर्ट दिवचो आणि सर्टिफिकेट घेवची दुसरो कार्ड घेवचे आणि आमचो पोर्टल आसा संचार सारथी ह्या पोर्टलाचेर वचून CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर हाचेर वचून डिटेल्स घालचे हो मोबायल ब्लॉक उडयलो गेलो वता हो मोबायल कसोच चालू जायना जो पर्यंत जो इन्फॉर्मेशन त्या पोर्टलाचेर घालता आणि ताजे कडल्यान येस करून जायना पर्यंत सो जेन्ना जेन्ना हो पोर्टल हो मोबायल लॉस्ट मोबायल ऑर स्टोलन मोबायल जेन्ना व्हर्च्युअल नेटवर्कान जेन्ना यूज करपाक लागता त्या बरोबर अलर्ट येता अलर्ट पुलिसेक येता जर पुलीस स्टेशनाचेर तुम्ही रिपोर्ट केल्लो आसा जाल्यार आनी ओनराक येता आणि तेन्ना कळटा की हो मोबायल कोण तरी यूज करपाक सोदता म्हणून पूण तो ताका पूण परतून यूज करपाक मेळना कित्याक ऑलरेडी तो ब्लॉक उडयल्लो आसता DOIT आणि जो पर्यंत ताजे इन्फॉर्मेशन परतून दिना तो पर्यंत तो अनलॉक जायना तर तुम्ही पळयलां आसतलें ह्या दिसांनी आमचे पुलिसांनी नंबर ऑफ मोबायल्स आर सीज्ड तर ह्या पोर्टलाचेर वचून आमी इन्फॉर्मेशन घालून दवरता 2 महिन्यांनी 6 महिन्यांनी एका वर्सान सुद्धा मोबायल जर सगळ्याक कोणाक चोराक दिसले जावं कोणाक फ्रॉस्टराक दिसले आता काय ना पुलिसेचो 1 वर्ष जावन गेले पण तो ऑलरेडी यूज जायना बरोबर फ्लॅगिंग जाता यूज करपाक मेळना तो पर्यंत इन्फॉर्मेशन आमकां येता आणि आमी फुडली कारवाई करता तर पयल्यान पयली आपल्याची जितकी टेक्नॉलॉजी युजफूल आसा ती फक्त यूज करपाची टेक्नॉलॉजी एब्यूज करपाची ना आणि आपल्याचे सगळे इन्फॉर्मेशन सोशल नेटवर्क प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम हांचेर घालपाचे ना जेणे करून आपल्याचे चड एक्सपोजर जावचो न्हय आणि आमी एक्सप्लॉयट जावचे ना ही खबरदारी प्रत्येकान घेवची थँक्यू मॅडम जर असे कोण डिफेम करता जाल्यार ताका ऑफेन्स कितें आहा तो ऑफेन्स वीक आहा म्हणून अशें जाता अशें दिसता वीक आसा न्हय तर तुमी चड नेटाचेर वता सो फ्रॉस्टरांक दिसता की हो चड आसा हेका लायक्स चड आसा हो इज ऑल द टायम ऑन द सोशल प्लॅटफॉर्म
लेट अस एक्सप्लॉइट दिस पर्सन. सो हाच्याक लागून पयल्यान पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशनार फोन मारपाचे. तुमी पळयलां आसतलें एक एकदां की तुमकां एक व्हिडिओ कॉल येता आणि सकयल स्क्रीन शेअर जाता आणि मागीर सकयल पोर्नोग्राफी आसता, अश्लील व्हिडिओ आसता आणि 2 मिनटां भितर तुका परतून व्हॉट्सएपाचेर धाडटा आनी तुका सांगता की हो आपूण व्हायरल करता, तुज्या कॉन्टॅक्ट आसता सगळ्यांक तांकां दिता, ऑर फेसबुकाक घालता, ऑर इंस्टाग्रामाक घालता, नाल्यार पयशे दी म्हणटा. त्या बरोबर तुमी एक खूब केसी जाल्ल्यो आसा आणि आमच्या इवन एका पुलीसमॅनाची अशी पुलीसमॅनाच्या भुरग्याची एक केस जाल्ली आसा, जेणे करून ताजे 5 मिनटाच्या टायमाचेर ताजे 50,000 रुपया गेल्ले आसा आणि ताच्या उपरांत तो मागीर रडटा की आनीकूय मागता ताजे कडेन पयशे. तो पयशे ना तेन्ना जेन्ना तो बापाय कडेन गेलो की अशें अशें जालां म्हणून, देन वी केम टू नो अबाउट दीस अँड वी गॉट द ऑफेन्स रजिस्टर्ड. सो तो पर्यंत टायम जाल्लो आसता, पण तुमचे पयशे गेल्ले आसता, तुमचें नांव खराब जाल्लें आसता. सो जितके जाता तितके ऑथेंटिकेट सोर्स आसा जाल्यारूच तुमी व्हॉट्सएप कॉल घेवचो ऑर इंटरनेटाचेर तुमी वचचें आनी तुमचें इन्फॉर्मेशन शेअर करचें. ना जाल्यार जो मनशाक तुमी वळखना तांचे व्हॉट्सएप कॉल घेवपाचो एवॉयड करपाचो. सो जे जितके तुमचे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते कॉन्टॅक्ट्साची तुमी नांवां नोंद करून दवरपाची. जो नंबर येता आनी तुमकां जो कांय खबर ना ताचेर तुमी व्हॉट्सएप कॉल घेवन वचपाचें ना. स्कुलांतली भुरगीं आसात ती नॉर्मली इंटरनेट वापरतात, ती असली हाका बळी पडटात. तेन्ना मदींच तांचे असायनमेंटाचो व्हिडिओ पळयता आसतना मदींच कितें तरी येता भितर थंय क्लिक करतात आनी मागीर डायवर्ट जातात. ताचे बद्दल तुमकां कितें म्हणटात? थंय कसो प्रोटेक्ट करता? पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक लॉक घालूंक जाय, जे कितें जितके पळोवंक शकता तितकेच. ज्या बरोबर द मोमेंट युअर मोबाईल इज ओपन ऑन द नेटवर्क ऑन द गुगल, यू वील गेट दीस पॉपआउट्स. सो जे सायट्स तुमी पळयता त्यो सायट्स मागीर तुमच्यो पॉपअप जाता, तुमकां एड्स येता त्यो. सो अकॉर्डिंगली यू आर ऑन द सोशल नेटवर्क. सो पयल्यान पयलीं जेन्ना आमी भुरग्यांक मोबायल दिता तेन्ना जितके पळय सायट्स आसा तितक्योच दवरप ज्यो भुरग्यांक जायो पळय तितक्यो फॉर एज्युकेशन पर्पज. अदर सायट्स वी हॅव टू लॉक. एक म्हणजे कितलेशे लोक ट्रान्सफर करतात पयशे ऑनलायन आता सायबर फ्रॉडाचे. मागीर ते जेन्ना बँके कडेन वता तेन्ना बँक म्हणटा की ना तो बोगस अकाउंट किंवा ते रिकवरी करपाक मेळना, पण एक्झॅक्टली कोणाच्या नांवार आसा तोय हें आसना. सो ह्या हाजेर तुमी बँक हांकां ऑफिशल्सांक किंवा मॅनेजरांक तांकां तांचेर ऑफेन्स कित्याक बूक करिना की आतां सगळे KYC करपाक जाय, आधार कार्ड दिवपाक जाय, कितलेशेच मागतात ते असल्याच अकाउंट्सांक ते कित्याक स्ट्रीक रावना? Presently, certain offences are under investigation and that will be taken care of. मॅडम वन मोर थिंग, तुम्ही मेन्शन केलें की अनवॉन्टेड जे व्हिडिओज डावनलोड करता कोण अपलोड करता पळय तेंचेर वॉच आसा म्हटलें पळय तुमी. हय, ते वॉच आसा ते अशे कितले ऑफेन्स रजिस्टर जाले काय म्हणटा? ना, पण there is a watch. There is a watch through DOIT की such a portal is there which is watching. If you are watching any porno, cybercrime involving child pornography, and child pornography is an offense. Viewing, displaying, distributing is an offense. The moment you go on the child pornography sites, that is a cognizable offense. चाइल्ड पोर्नोग्राफी काय बाकीचे सगळे पोर्नोग्राफी साइट्स सगळ्यो पोर्नोग्राफी एडल्ट ना, पण चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स इज एन ऑफेन्स. ब्लॉक करपाक येना टिकटॉक हे जाता बॅन जाता कितें ना, in India we are following human rights, UN conventions. So we are observing all this with respects to the dignity of the children, dignity of human being. So these sites of pornography is banned.